तू संतोष आमका आसभोगता सोम्या मंदिरांत या रिक्ताना बलिदान भेटोवंक आयल्या उपकारा करगा दिता नितळ आमकां कर म्हूण परता नितळ आमकां कर म्हूण परता हत्की सोम्या आमी आयल्या तुजे सशीन काकुळटा आमचे दयेन तूं दाखय फावो न्हय म्हणूंक आमी सोम्या तुजी भुरगीं बक्षी हांव आमची पातकीची न्ही तू संतोष आमकां आसभोगता सोम्या मंदिरांत या रिक्ताना बलिदान भेटोवंक आयल्या उपकारा करगा दिता नितळ आमकां कर म्हूण परता नितळ आमकां कर म्हूण परता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं. क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो तशेंच घरा बसून ह्या मिसाच्या बलिदान भाग घेवच्या सर म्हज्या मोगाच्यान जिवान जेजूक अडकळ म्हणलें कितेंच ना तो आतां सगळ्यांनी वचोंक शकता आनी ताका बंदड ह्या कितेंय खंयसरी वचोंक जायना म्हणलें कितेंच ना त्या देखून जिवान जेजू आमच्या कुटुंबांनी आमच्या सांगाता आसा आमच्या कंती दुखांत बेजारायेंत आमच्या एकसुरपणांत आमच्या समस्या मदें आमच्या मदेगात तो आसा आनी आमकां तो आपल्या बरवशान भरता जिवान जेजू जावन आसा त्या बरवशाचो संकेत त्या उजवाडाचो संकेत काळोखांत आमी आसल्यार निराशेंत आसल्यार त्या निराशे मदें बरवसो जावन आसा जिवान जेजू क्रिस्त आमच्या जिविताच्या काळोखा मदें उजवाड जावन आसा तो स्वामी जेजू क्रिस्त कित्याक तो आमचो मोग करता तो आमच्या सांगाता सदांच रावता हें सत आयची वाचपां आमकां शिकयतात हे मिसाचें बलिदान प्रत्येक जावन हांव अर्गां जावन सर्वेस्परा देवाक हांव भेटयतां कित्याक फाटल्या 18 वर्सां तावन याजकी एक याजक जावन विंचून याजकी सेवा करचें भाग ताणें म्हाका फावो केला ह्या वखदां आज म्हज्या वर्दीचो उडास करता आसतना सर म्हज्या मोगाच्या व्यक्तीचो म्हज्या आवय बापायचो भाव भयणीचो हांव उडास करतां तांचे खातीर देवाक अर्गां दितां हें मिसाचें बलिदान हांव भेटयतां तशेंच आमचो बिसायब आतांचो अदीक मना दोतोर पिटर पावल सल्डाना आमचो निवृत्त बिसायब अदीक मनानी दोतोर एलोसियस पावल सोजू तशेंच आमचो देवादीन बिसायब बाजील सोस हांचो हांव उडास करतां सर याजकांचो सर तरपेदारांचो हांव उडास करतां तशें म्हणजे याजकीचे विधान येदोळ म्हणसर म्हज्या सुखांत दुखांत हर एका वखदां सांगात दिल्ल्या आनी सांगाता रावुल्ल्या आनी मागणे भेटयलेल्या सर्वांचो उडास काडन हें मिसाचें बलिदान तांचे खातीर हांव भेटयतां तशेंच घरा सक्कड आसल्या सक्कड व्यक्ती बसोन प्रत्येक जावन भुकेंत कश्टांत दुखांत पिडेशिरेंत आनी विविध वत्तड आनी वळख जाल्ल्या सक्कड व्यक्ती खातीर हें मिसाचें बलिदान हांव भेटयतां तर आमचे दोळे आमी दांबया हें मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक आमची काळजां आमी आयतीं करया आमची उणेपणां आमची पातकां आमच्या मोती काडया देवा लागचें आनी पेले लागचें बोक्साने मागोन सक्कड सांगता म्हणया हांव पातकी सर्वपितरा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें चडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून बगे वचताच अंकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो
म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हण प्रार्थना मागता. सपदवेदार देव आमची काकलूत करून आमची बातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. हे घडी भरून आमची सक्कडी इरादे आमची मागणी सर्वेस्परा देवा मुखारात आमी दवरया. कणवळ्या बापा, पास्काच्या गुटा वरवीं आमची आरंभाची वडवीक आमकां परतून दिव. आमच्या मनशा सैमात तूं पुनर्जीवनसो बरवसो दिताय. वो पास्काचो गुटू ह्या संवसारांत भावार्थान मानून वर्सान वरस तो आमी संभ्रमता. सर्गात ससनाच्या मोगान आमी तो संपूर्ण गाय भोगूंक आमकां पावक. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे समे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. देवाचे उतार हे. श्लोक. कष्टतल्यान वडल्यान उलो मारलो आनी सरस्परान ताका जाप दिली. तल्यान उलो मारलो आनी सरस्परान ताका जाप दिली. सरस्पराक हांव सदांच दिन वाचतलो. ताजी वाकण स्तुती कलनासतना म्हज्या वंटाचेर आसतली. सरस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा. हे आयकून दुबल्या धाकट्यांक संतोश जावं. श्लोक. कष्टतल्यान वडल्यान उलो मारलो
आनी सरस्परान जाका जाप दिली. मुझे सवे मेलोन सरस्पराची कीर्त गाजया. एका ताल्यान आनी सक्कर ताजे नाव अर्सिया. सरस्पराक हांव मेलोंक गेलो, तो म्हाका आयकलो आनी आयकून सर म्हज्या कश्टांवारांतले म्हाका ताणें निवारले. श्लोक. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सरस्परान ताका जाप दिली. ताजेर दोले लावन रावतले संतोषपरीस जातात. ताजी मुखामला लजें खेदींच भावाणात. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सरस्परान ताका जाप दिली आनी सगळ्या अनवारा आकांतलो ताका निवारलो. श्लोक. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सरस्परान ताका जाप दिली. ताज्या सेवका भोंवती व्हडलो वेडो घालो. सरस्पराचो दूत ताका राखता सांबाळटा. साकोन पळया सरस्पर कितलो स्वादीक गोड. ताच्या गोवांत आसरो सोदता तो मनीस खरोच भागी. श्लोक. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सरस्परान ताका जाप दिली. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. हालेलुया. सर्वेस्पराक जय जय. हालेलुया. 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 सर्वेस्पराक जय जय. हालेलुया. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो. आपल्या एकल्याच पुताक ताणें ओपून दिलो. ताका सतमनल्याक ससनाचें जिवीत मेलच्याक. सर्वेस्पराक जय जय. हालेलुया. सर्वेस्पराक जय जय. हालेलुया. 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 सर्वेस्पराक जय जय. हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोवे आसो. जुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू निकोदेमा लागीं म्हणालो, देवान संवसाराचो असोय मोग केलो. ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताका सतमनतल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक, बगार ताका सासणीक जिवीत मेळच्याक. कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसाराक धाडिल्लो संवसाराची नीत करच्याक न्हय, बगार ताच्या मरिपाद संवसाराची सडवण जावच्याक. पुताक सतमनतल्याची नीत जायना, पूण जो कोण ताका सतमानिना तो देवाच्या एकल्याच पुताक सतमानिना. ह्या कारणा पासत ताची नीत जावन गेल्या. ती नीत अशी जातली, उजवाड संवसारी आयिल्लें खरें, पूण आपली कत्वां कोटीं जाल्ल्यान मनशांनी उजवाडा प्रास काळो कसो सड मोग केलो. कोटेपण आदारतल्या मनशाक उजवाड म्हळ्यार जायना. तो आपल्यो कोट्यो करण्यो दिश्टीक पडनाये म्हणून उजवाडा सशी येना. पूण सताचे वाटेन चलता तो मनीस देवाक मानता तेंच आपणें केला म्हूण पडगट जावचे गतीर उजवाडा सशी येता. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो, तशेंच घरास बसून ह्या मिसाच्या बलिदान भाग घेवच्या सर म्हज्या मोगाच्यानो. दीस गेल्ले बरीच मनशाची जिणी कश्टांची जावन येवची पळोवंक मेळटा. आमच्या घरांनी बंदी जावन म्हणले बरें आमी आसां आनी आमच्या मोतींत सबार साबालां उदेतात. जावं पुरो आमच्या चालत्या जिविताची, जावं पुरो आमच्या भावार्थाची, जावं ती पुरो आमच्या पुडाराची, अशें सबार साबालां. आनी आमच्या मतींत उपजल्ल्या सबार साबालांक
आज जापी मेळनात. ही पिडा संवसारभर विस्तारल्या आनी विस्तारून आसा. आनी ह्या पिडे मुखार ग्रेस्त दुबळो ह्या धर्माचो त्या धर्माचो अशें जात कात मत ह्या देश हाची खंयचीच पर्वा नासतना ही पिडा संवसारभर विस्तारून येवच्या ह्या वेळार आमच्या जिवितांत काळोख उदेतना, आमच्या जिवितांत बेजाराई कंत दूख उपजतना, फाल्यां कितें जेवचें फाल्यां कितें खावचें म्हणून चिंता उदेतना, आमच्या कुटुंबाच्या सणाचो फुडार कितें, आमचो फुडार कितें, आनी येदोळ भितर आसले पयशे आमी करतले आनी मुखार कितें करचें आनी आमची इकॉनॉमी कशी व्हरत, अशें हजारो सवाल आमच्या मतींत आठोवन आठोवन आमच्या कुटुंबांनी आमच्या घरांनी भितर बसून आज आमी सरकाराचे नियमां पाळनासच्या ह्या वेळार कितें म्हणे आमकां भरोसो आसा गी, कितें म्हणे आमकां आमच्या निराशेंत कोण म्हणे आमकां आदार दिवचो आसा गी, कोण म्हणे आमच्या जिविताक भरोसो दिवचो आसा गी म्हणलें एक सवाल चिंताप खंडीत जावन उपजतले. आनी ह्या वेळार आमकां दोन संगती आयचे वाचपां शिकयतात. पयली संगत ही जिवंत जेजू जावन आसा म्हजो आनी तुमचो बरवसो. जिवंत जेजू जावन आसा म्हजो आनी तुमचो बरवसो, कित्याक जिवंत जेजू बरवसो हाडून आयलो. मरण पावल्या उपरांत तो पुनर्जिवंत जालो आनी आमच्या जिविताक एक बरवसो हाडून आयलो. बरवसो वगडायल्यार सगळे वगडायल्ले बरे, पूण जिवंत जेजू आमच्या जिविताक एक बरवसो हाडून आयला आनी तो जिवंत जेजू आज म्हज्या आनी तुमच्या घरांनी, म्हज्या आनी तुमच्या काळजांत, आमच्या देशांत सगळ्या देशांनी तो जिवंत आसा आनी तो थंयसर येवंक शकता. त्या देखून जिवंत जेजू म्हज्या निराशांमध्ये म्हजे सांगता आसा म्हणली पातयेनी म्हजो भावार्थ म्हजो जालो जाल्यार खंयचीय पिडा शेडा येवं दी, खंयचेय वारें वदाळ येवं दी, खंयचेय कर्ग आमचे वयर येवं दी, आमी भिवची गरज ना, कित्याक जिवंत जेजू म्हजे सांगता आसा. हेच्या पयल्या वाचपांत पळयलें जाल्यार जिवंत जेजूच्या बळान थंयसर भितर बंदी जावन आशिल्ले भायर येतात आनी भायर जिवंत जेजूची शिकवण दितात. बंदी करनाशिल्ले भायर येतात आनी शिकवण दितात. ही जिवंत जेजूची सकत. जिवंत जेजूक अटकळ म्हणलें खंयचेय ना. ही पिडा शिडा हे कितेंच जिवंत जेजूक अटकळ म्हण खंडीत ना. जिवंत जेजू जर तर तेतून बाबर दवरता त्यो ही पिडा शिडा एका किना भितर काडूंक शकता. तर आमच्या पातयेनी जिवंत जेजूचेर दवरया. दुसरी संगत ही आयच्या वांचलांतली सोबीत एक उतर आसा. अरी एक पटी उतर आमी आयकत हांव सांजो वांचेल. अध्याय 3 वाक्य 16. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक संवसारीन धाडलो म्हणलें तें चिंताप. आनी हें चिंताप जावन आसा देव आमचो मोग करता. देव आमचो मोग करता. गॉड लव्स अस. हें चिंताप कितले अर्थाभरीत म्हणून आतांच्या काळार आमकां कळटा. आज पळया जर तर एका व्यक्तीक एक पिडा आसा, कोरोना आसा म्हणून आमी कोणी चिंतलें जाल्यार त्या व्यक्तीचे निसंतन जावचें आमकां पळोवंक मेळटा. पडूस एक तुमी वाचला जावंक पुरो एक धाकटेर चेन्नय सारको धाकटेर कितलेगी पिडेस्तांची साखरी करन ताकाय कोरोना पिडा लागिल्ल्या वेळार ताचे मरण सयत सामागट्ट करूंक तांणी लोकांनी सोडूना. तांकां मारलें बोडयलें परतून मन उखलूं जे पडलें असली परिस्थिती. आज आमचे मध्ये कोणायक पिडा आसा आमी चिंतल्यार त्या व्यक्तीचो सगळें नाश करून सोडतात. त्या व्यक्तीक पळोवची रीत, तो व्यक्तीक देवसार म्हणले बरी, तो व्यक्तीक नाश करचो व्यक्ती म्हणले बरी. आज संवसार पळयतना जेजू तशें पळयना. जेजून कोटकाराचो मोग केलो, कोटकारांक आपडले, कोटकारांक ताणें गूण केलें. तसो जेजू म्हजे आनी तुजो मोग करता. म्हाका खंयची पिडा लागून दी, कोरोनाची पिडा लागून दी, ताचें मरण पावोवन दी, जाल्यार जिवंत जेजू तो जेजू म्हजो आनी तुजो मोग करता. संवसार म्हाका सांडटाना, संवसार म्हजी हांव पयस वेताना, संवसार सगळें
हे सगळे संसाराचे कितेंय सांगते नाश जावन येताना तो जेजू म्हजो मोग करता. 205 मतीन दवरया. पयलें जिवन जेजू जावन आसा म्हज्या कुटुंबाचो बरोवसो, म्हज्या जिविताचो बरोवसो. देखून भिवची गरज ना, निराशी जावची गरज ना. दुसरें कोणी मोग करना जाल्यार देव म्हजो मोग करता, जेजू म्हजो मोग करता. जेजू म्हजो मोग करतना जेजू म्हजो बरोवसो जावन आसतना कित्याक हांवें भियेजय, खंयच्याक हांवें भियेजय. हांवें कोरोनाक जावन दी खंयच्या पिड्याकी भियोवची गरज ना. तो जेजू जावन आसा म्हजो बरोवसो, तो जेजू म्हजो मोग करता. ह्या मिस्से बद्दल भाग घेत आसतना त्याच जेजूक आमच्या जिविताचो बरोवसो जावन घेवया. उडास दवरया. जेजू म्हजो मोग करता. संतोष बोरेताच्या त्या दिसा कानिको घेऊन आम्ही आयल्या बापा ओपून दिता वरत्या मोगान तुका स्वीकार तू कर ये बापा स्वीकार तू कर ये बापा उंडो गोवासो वायंडाकांचो फोड वंपीचो आमच्या कश्टांचो उंडो गोवांचो वायंडाकांचो फोड वंपीचो आमच्या कश्टांचो स्वीकार करून ये बापा बदल रक्ता मासान क्रिस्ताच्या स्वीकार करून ये बापा बदल रक्ता मासान क्रिस्ताच्या. म्हज्या बामण म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपत्र देवा बापाक मानतात असलें जा म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाखारी महिमेक आमच्या नेक्या पयत सभेच्या आगावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा देवा ह्या बलिदानांत आमची कालती देणी आमी तुका भक्तीन भेटयता. आनी जेजूची आमोलीक कूड आनी रगत तुज्या हातांत आमी घालता. ह्या पवित्र देण्या घेण्या वरवीं तूं आमकां तुज्या एका सगणीत देव सैमान वांटो दिताय. जशें आमी तुका खरेपणी वळखूंक पावल्या तशें आमच्या जिणेंत तुज्या खऱ्या भुरग्यांची चाल सांबाळूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळे आमी तुका वाकोवूंक पावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या मेमेची किर्ती आनी वाकणणी वर्त्या दाबाच्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. तोच तो दुलोब निरापादी मेंढरो संवसाराचें पाप काडता तो आपूण मरोन ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. दळबारांचो सर्वेस्पो तूं सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. सर्वेस्पोराचे नावे येता ताका जय. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. बाबा खरोच तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर्म आमी मागता जावं ती आमकां
आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत. आपले सुकुशेन कसमरान सुकेच्या आदी ताणे वुंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आणि म्हळे, हो तुम्ही समेस्त घेयात आणि कायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परी जवान जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हळे, तुम्ही समेस्त घेयात आणि अंतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आणि सासनीक कराराचें रगत, पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसत आणि समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उडासा करात. भावार्थसो गोड परगट होया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आणि पुण्याच्या बाणपणाचो आम्ही भक्तीपणे उदास करता आणि व जिविताचो वुंडो आणि सडवणीची काल तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक जी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्रत्मार एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर. तांच आमच्या भाग्यवान बापा पिटर पावलो, आमच्या गोळी बापा आणि सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जीवन मातसो भरोस दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां जिस्तगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखां मोळ पळोवंक बाबा कर. आम्हा समेस्तांची दया कर आमी मागता. अवंकार मरे देवाचे माये संगती, भाग्यवान जुजे तिचो पती, भाग्यवंत धर्मदूत आणि सर्व काळी तुका मानवल्यांत ताच्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सपोदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. जीवन जेजू जावनाचो आमचो बरवसो, तो जेजू आमचो मोग करता, आमच्या संगाता तो रावता. तर सक्कड आमच्यो गरजो, आमचे आकलास, आमची कंत बेजाराय सक्कडी जेजूच्या उतरांनी बापाक समर्पण देवन सक्कडी संगता आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार. दया करुणाची बी तान सवस काय आमकां दी. सर्गेचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां जुदार काकुळतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. कित्याक राजवाडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जियेतीन रास करताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले
आमची काकूट कर. देवाचे शिली संसाराचे पाप काडतले, आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आमी सर्व आपयल्यांत सुभागी. सौम्या तुवें म्हजे भितर येवचें बाग म्हाका फोना, पूण देवतऱ्यानूच म्हाका भलायकी मेळटली. तूं सौम्या बोरवोसो, तूं सौम्या भद्रास्रो, रक्षक तूं धैर्य दिवसो, जीण येजूजा जय दिवसो. बेना कसले संकरात जाल्यारी, वारे वादळ भोवती उठल्यारी, फांकय उजवाड दाये मोजे तुजो, तुजेर सौम्या बोरवोसो, तूं सौम्या भद्रसो, तूं सौम्या भद्रास्रो, रक्षक तूं धैर्य दिवसो, जीण येजूजा जय दिवसो. मिसाच्या बलिदानांत आमी भाग घेतला आनी आमकां पवित्र कुंभार सेवको साथ जावना. देखून हे घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. आमच्या बसले कडेन आमी भक्तीन बसया. आमचे दोळे आमी धांपया आनी ह्या आत्मीक कुंभाराच्या मागण्यांत भाग घेवया. म्हज्या जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतान खरोच हजर आसाय म्हूण हांव सत म्हणटां. संवसारांतल्या खंयच्याय वस्तूं पास हांव तुजो चड मोग करतां. तुजे महिमे बरी तूं कूड सेवन आनी तुजें रगत पिवन आत्म्यांत दादोशी जावंक हांव आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान सेवन तुजे लागीं एक फोटो म्हाका साथ जायना. देखून तूं आत्मीक तरी म्हजे भितर येवन म्हाका दादोशी कर. जेजू, ह्या घडये बाबार्थाच्या कृपेन तूं म्हजे थंय आयलाय म्हणून हांव तीर पाती येतां. जेजू, हांवें केदींच तुजे तावन पयस सरूंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. चे दोळे आमी धांपया. जेजूचें हजारपण आमच्या काळजांत भोगया. आमच्या कुटुंबाच्या सर सन्या मौनपणी मागया. परगांवांत आमचे सबार जण आमचे कुटुंबाचे सांदे आसात. सबारांची परिस्थिती बिगडल्या. सबारांक काम ना. सबारांक विविध कश्टान सांपडल्यात. इशीन घरा येवंकी जायना. तिचें रावोंकी जायना म्हणल्यार अतंत परिस्थितींत सबार आमचे घालपाक घरा आसात. तांचे खातीर आमी मागया. सबार कुटुंबांनी पिडा आज सडल्या, आकान सडल्यात. सबार जाणां कुटुंबांक एक बहिश्कार घडले बरीच तेंची येवन आसात. तांचे खातीर आमी मागया. सबार जाणां मायग्रेंट्स आसात, दुबळीं आसात, फाल्यांक जेवंक नातलेलीं आसात, पिडेन वळवळचीं आसात. इशन डाक्टरा लागीं वचोंकी न्ही, इशन आस्पत्रेक वचोंकी न्ही.
म्हणल्यार परिस्थितीन घराच वळवळून आसात तांचे खातीर आमी मागया. मानसीक वत्तडान आसात, परिस्थिती आसात, हेळ पडल्यात, थोडे बस स्टँडांनी सांपडल्यात, तिसरी म्हणल्यार बरी परिस्थिती उरयल्या, पोटाक खावंक ना, न्हेसोंक पावो ते न्हेसण ना म्हणल्यार परिस्थितीन आसात. सभाजनां गतदानांतलीं आसात, रस्त्यार आसात. हाचे सांगाता प्रकृतीन सबार मन जात्यो तांकांय काडनासतना, सुकणीं सवजां काडनासतना वळवळटात. तांचे खातीर आमी मागया. तोच आमच्या काळजांत आयिल्लो, आमच्या आत्मीक रितीन आमच्या काळजांचो जेजू जावन दी तांचो बरवसो. सगळो संवसार सांडटना तोच जेजू आमचो मोग करता म्हणलें तो भवार्थ आतां आमी शिवो करया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, ह्या बलिदानांत आमची गालती देणी आमी तुका भक्तीन भेटयता. जेजूच्या आंबोली कोड्यान रगत तुज्या हातांत आमी घेता. ह्या पवित्र देण्यांनी आमचें जिवीत तूं नवें कर. सर्गींच्या देण्यांनी तूं आमकां भरताय. आमच्या आदल्या पातकी सालीक पाठ करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची साल सांबाळूंक आमकां बळ दी म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचें नांव. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो आनी पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाचे वडका ओसा प्रजांचे शीस करा. पवित्र स्नान दिया आसा हांव तुमच्या सांगाता आतां आनी सदां. पीक तरी आसा याथेश्ट वावराडी पूण थोडेच. मागया आमी धन्या लागीं धाडच्या क्रिस्त साक्षी करेस. मागया आमी धन्या लागीं धाडच्या क्रिस्त साक्षी करेस. वसा प्रजांचे शीस करा. पवित्र स्नान दिया आसा हांव तुमच्या सांगाता आतां